शीदा आयचे सुवार्थेंत रिकचेंतर सुवार्थेंत आपणा लागीं आपलो पेलो कोण म्हूण विचारलेल्या शास्त्रीक जेजून दिल्ली जाप एका समार्यागारान केल्ले सेवेची लदीन आटापता. एके वाटेन ही लदीन चोरांच्या हातान सांपडलेल्याचे परिस्थिती विवरूनचे लदीनीक ताळ पडता. सुवार्ता ही परिस्थिती अशें विवरिता. एक मनीस चोरांच्या हातान सांपडलो. तांणी ताचें सगळें नागयलें, ताका मारन गाय केले आनी अर्दो जीव करून ताका सोडून गेले. आतां ह्या मनशातय समार्यागाराचे सेवेची लदीन पळयव्या. ती अशी आसा. समार्यागार ताचे सरशीन पावलो. ताका पळोवन तो चुरचुरलो. लागीं चरून ताच्या पांयांक तेल वतलें आनी वायन वतून ताणें तें बांदलें. ताका आपल्या जानवराचेर बसयलो. ताका छत्राक व्हरून गेलो. थंय ताची जतन केली. सगळी रात ताचे संगी करशिली. छत्राच्या मालकाक खर्चा बाबतीन दुडू दिलो. जतन घेवचे विशीं जोगते हुशारे दिले. परत येवन चडती करसल्लें आपूण फारीक करता म्हळें. चोरांच्या हातान सांपडलेल्याची परिस्थिती सलिसायाची नासली. देखून ताचे परिस्थितीच्या ताचे शुश्रूषेची जबाबदारी घेतल्या त्या समार्यागारान केल्ले सेवेक वापरलेली उतरां चड. समार्यागारान आपलो दुडू दिलो, वायन दिलो, तेल दिलें, जानवार दिलें, वेळ दिलो, वस्तूर दिलें, रात दिली, हुस्को दिलो, आपलें फालेंय दिलें. एके रितीन याजकान आनी लेवीन केल्लें सारकें दिसता. कित्याक समार्यागारान केल्लें कोणाक करूंक साध्य जायत? खरे रितीन पेलो जावचें सेवेचे लदीनेंत रिकचें काम. ती लदीन काबार जायना. पेलो जावचें आमचें आतां, मागीर आनी फाल्यां सगळें विचारता. शाण्या शास्त्रीच्या सवालाक जेजूचे वपारीतावन प्रेरीत जाल्लो शास्त्री जाप जावन सेवेच्या समार्यागाराकच विंचता.